प्रथमं शैलिपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम्। नमस्कार, येवकार। हांव महिमा। हांव काजल। आयज आमी गोंयच्या सगळ्यात पोरण्या देवळां मदले एक देवूळ म्हणजे श्री भगवती देवस्थान हाका भेट दिवपा आयला। हे देवूळ पोर्तुगीज युगांतल्यान टिकून आयला। हे देवूळ 500 वर्सां मायज पोन्ने आसा। जेन्ना आमी पेडण्या तालुक्याचें नांव घेता तेन्ना सगळ्यात पयलीं श्रीदेवी भगवतीचेंच नांव स्मरण जाता। आयज देवी भगवतीचें दर्शन घेवया। माझे नाव संदेश अनंतपुराव। माझो पयलीं पणजो हाजो बापूय आनी आतां हांव आनी भाव अशें आमी पयलीं पासून हांगा भगवती कडेन आनी माऊले कडेन अशें दोनूय देवळांत सेवा करता। आनी हांगा वार्षिक उत्सव आनी खूब जाता। आतां नवरात्र चालू जाता, घटस्थापनेन उत्सवाक सुरवात जाता आनी पौर्णिमेक तिची समाप्ती जाता। घटस्थापने दिसा घट बसयल्याच्या नंतर सगळो महागाराणें जाल्याच्या नंतर उत्सवाक सुरवात जाता। रात्री प्रत्येक एका पालखी आसता। तीन रात्री जर येयले तर ते देवस्थान कमिटी करता। त्याच्यानंतर प्रत्येक महाजन असे 7 मानकरी असतात, त्या 7 मानकरींची पालखी असते। त्याच्यानंतर दसरो उत्सव जाता, मग थंयसर रवणाच्या कडेन तरंगाचो उत्सव जाता आणि पौर्णिमेक नंतर तिची समाप्ती जाता। ह्या देवळाक जवळजवळ 500 ते 600 वर्सां जाली। 9-12 पंचायतांनी तुम्ही मुख्य देवालय भगवती, रवळनाथ, माऊली हे सगळ्या पंचायतांनी येता आणि संपूर्ण पेडण्या तालुक्याची मुख्य ग्रामदेवी ही भगवती असते, भगवती पंचायत। पेडण्या तालुक्यातल्या आनी एक व्हड देवस्थानाचे आमी दर्शन घेवया। ही धारगळची शांतादुर्गा देवी म्हापशाकारांची ग्रामदेवता। हे देवस्थान सुमार 400 वर्सां पोन्ने जावन आसा। माझे नाव यशवंत दत्तराम कुलके। ह्या मंदिरात शांतादुर्गा मंदिरात पुजारी म्हणून आहे। तर 2010 पासून ह्या देवीची सेवा करतो। तर ह्या मंदिरात नवरात्र उत्सवात सकाळी जो यजमान येतात, यजमान सकाळी येऊन सकाळी अभिषेक पूजा करतात। महापूजा होते, अभिषेक सेवा, दुपारी महापूजा, संध्याकाळी भजनाचा कार्यक्रम होतो 6:30 वाजता। 6:30 वाजता मकरात देवीला बसवतात आणि त्यानंतर रात्री 9 वाजता मकरोत्सवाची आरती सुरू होते। हे जे मंदिर आहे ते 400 वर्षापूर्वीचं मंदिर आहे आणि म्हापशाची ही ग्रामदेवता आहे। तिथे ग्रामदेवता असल्यामुळे सगळे जे म्हापशाचे जे मंडळ आहेत ते सगळे ह्या देवतेकडे येऊन आपली जी सेवा जी असतात ती सेवा करतात। माझे नाव श्रीकृष्ण चंद्रकांत धुमाळ। आम्ही जवळजवळ माझी 6वी पिढी हांगाच आसता
आणि हांगा पयलीं पासून आहा. पयलीं हे देवूळ हे शांतादुर्गेचे देवूळ म्हापश्या तळीवाडो म्हणून थंय आसलें अशें म्हणटात. त्याच्या उपरांत ते 1700 म्हणजे जाले 1700 कांय तरी हांगा ते रामशेठ खलप म्हणून तेंच्यांनी हाडून हांगा तेणी देवूळ बांदलां. तेचे भायर हे आहा स्मारक आहा. म्हणजे आतां देवीचे म्हयन्याक पालखी आसता न्हू, पयली पालखी तेच थंय व्हरतात. मागीर आनी ते तेंचे वंशज जे आहा तेंचे वंशज खलप म्हणून आहात न्हू, ते म्हापश्या रावतात. ते पयलीं येयले काय थंय नाल्ल दवरतात. तांकां हांगा तेंच्यांनी भाट दिल्ले आहा कोण तरी, ते व्हरून नाल्ल दितात आनी ते दवरून मागीर दर्शन बी घेतात. आनी तांकां हे आहा म्हणजे गांवस, नायक, म्हापशेकार आनी खलप हे 4 मानकारी. आणि हांगासर जे सायडीन रावतात पळय, हय ते फुडें ते आदीं म्हणटात ते हांगा जंगल आसलें आनी घरां तेन्ना अशी म्हणजे अशी आसले. मागीर हे बांदतना तेंच्यांनी सगळ्यांका धरून सांबाळून म्हणजे बरें हे जाता म्हणून तशें केलां अशें म्हणटा. एकामेकाक सांगत येयलें. हय सगळे आमचे उत्सव आमी सगळे करता. गणपती सगळे आतां आमी घरान घट सुद्दां आमी माळा घालता घरान. आमची तुळजाभवानी कुलदेवता. हांगा गुलाल उत्सवाचे कशें कितें? गुलाल आमचो शिगमो 15 दिसाचो आनी 5 नाटकां जातात. होळी लास्ट हेका 5 नाटकां. पयलीं आमचें नाटक आसलें गांवान ह्या वाड्यावयलें आनी मागीर 4 ते मदले वाडकार म्हणजे ते नाटेकार बिटेकार तेंचे 2 नाटकां आनी मागीर पेटकारांचे म्हणजे ते दिवकार कोल्हापुरा तेंची 2 जातात. मागीर पालखी जाता आनी पालखीच्या दुसरे दीस अमावास्या येता न्हू, त्या दिसा गुलाल आसता. ते म्हापसा बी बाजारपेठ बी बंद दवरून ते सगळे हांगा येतात आनी मागीर दंपत. नवरात्र आतां ते प्रत्येकाचे हे आहात मकरांत बसयतात 9 दीस म्हणजे प्रत्येकाची रात आसता. ते आपणाक जाय ते कोण घुमट आरती जाता, कोण भजन, कोण किर्तन आनी ते जाल्या उपरांत महाप्रसाद. ते ठरलेले आहात म्हणजे पयलो गांव अशें ठरलेले आहात. त्या प्रमाणे आमची वाड्यावयली 8वी रात आसता म्हणजे ते आमी सगळे मनयतात. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.